पार्टीचे गव्हर्नमेंट आसा लक्षात घेया सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे आसा तांकां 28 खासदार कर्नाटकांतल्यान मेळटा गोंयांतल्यान लोकसभेचे फक्त 2 खासदार मेळटात 28 खासदारांक चड महत्व केंद्र दितलो काय गोंयच्या 2 खासदारांक जांकां किंमत ना केंद्र सरकारान दिल्ली या सगळे मंत्रिमंडळ हांगा मोठे फोटो काढून घेतात आणि थंय केंद्राक वतात आणि हे बी दितात आणि फोटो काढ हांकां किंमत ना काडीची एक नरेंद्र मोदींची भेट ह्या मुख्यमंत्र्यांक आणि सगळ्या लोकांक खाणग्रस्त जे आमचे आशिल्ले तांकां दिवपाक 6 महिने लागले हांकां पत ना गोंयच्या सरकाराक पण हे केंद्र सरकारचे षडयंत्र जे आसा 28 खासदार ज्या स्टेटी कडेन अदीक आसात त्या स्टेटीक चुकते माप दिवपाक जाय पार्शियलिटी थंय करपाक जाय थंय निवडून येवपाक जाय थंय इलेक्शनां आशिल्लीं म्हणून हांगा केस फाटी घेतलीच पर्रीकर जेन्ना सरकारान आयले त्या वेळाचेर पर्रीकरांनी कर्नाटकान जेन्ना फाटलें इलेक्शन चलतालें त्या वेळाचेर पर्रीकरान हांगा कोर्टाच्या भायर आमी सेटलमेंट करपाक तयार आसा अशा प्रकारचे पत्र येडियुरप्पा नावाचो बीजेपीचो अध्यक्षाक धाडलें मुख्यमंत्र्याक धाडूंक ना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणून आशिल्लो काँग्रेसचो आशिल्लो खरें म्हणजे एका मुख्यमंत्र्यान पत्र दुसऱ्या मुख्यमंत्र्याक बरोवप पक्षाच्या अध्यक्षाक कित्याक बरयता तू पक्षाचो प्रमुख म्हणून मनोहर पर्रीकाराक निवडून दिल्लो हांगा मुख्यमंत्री म्हणून निवडून दिल्लो लोकांनी ताका मागीर तूं भायर वाटाघाटी करता आसतना आमकां विचारलें लोकांक विचारलें म्हादई बचाव अभियान जाणी हो प्रश्न वयर काडिल्लो तांकां विचारलें ना गोंयकारांक फटयले आड जर आयलो जाल्यार ताका फोंडान पुडटले आमी ताज्या खातीर आमी आतां हांगा उबे आसात आनी तुमकां जर रक्षण करपाचें आसा प्रूव करा तें सगळें सांगा एक लक्षात घेया एक गजालीचो उल्लेख करता आनी लागीं येता हांव कर्नाटक गव्हर्नमेंटान एफिडेविट बरोवन दिले प्रतिज्ञापत्र सुप्रीम कोर्टाक तेन्ना सुप्रीम कोर्टान एक ऑर्डर दिली आज्ञा दिली जजमेंट दिलो 2017 2 वर्सां जालीं तेन्नाच्यान ही केस काडून उडयली सुप्रीम कोर्टान आमी वेगळ्या केसींनी गेल्या कित्याक काडून उडयली खबर आसा आमी मांडलेली आमची बाजू अशी की कळसा भांडुरा धरण हे बांदूंक लागल्या आणि तातूंत हे पाणी वळयतले म्हणून तांणी एफिडेविट दिलें प्रतिज्ञापत्र सरकारान की आमी कांयच बांदूंक ना थंय आणि हाज्या फुडें आमी बांदचे ना सरकारान एका राज्याच्या येद्या व्हडल्या एफिडेविट दिल्ल्यामुळे सुप्रीम कोर्टान ताज्या आधाराचेर निर्णय दिलो त्यामुळे आता धरण बिरण जर बांदला अशें जर आसत जाल्यार ह्या सरकारान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घालपाक जाय आयज ह्या मनशांनी आयज जी ही म्हादोळी न्हंय जी पुर्वजांनी पळय सांबाळलेली आयज आमकां तेका लागून आयज आमकां उदक पिवंक मेवलें आनी जेन्ना आमी तरी आतां हेच्या फुडें सांबाळनात जाल्यार आमची फुडली पिणगा जी येतली ती आमकां कसले शिराप घालतली म्हणून म्हाका सांगूंक खबर ना पूण जी आमकां ही सांबाळून दवरूंक जाय कित्याक आमच्या फुडले पिणगे खातीर ही तर तेणी बंद तर केली जाल्यार आमच्यो गोंयच्यो सगल्यो बांयो सुकतल्योच आनी ही भुरगीं पळय आमची हान ती फाल्यां सगळ्या शॉपवाल्यांक चान्स पडलो 150 रुपयांनी भितरी बाटली उदकाची विकपाक आनी जेन्ना आयज सरकारान हेचेर नदर मारची ही गोंयची पळय आमची म्हादोळीची न्हंय आहा ती गोंयां खातीर आमकां वापरूंक आमी गोंयकारांक आमकां ती सांबाळून दवरपाक आनी गोंयकारां खातीर तेणें बंद आपलें उजवाडपाक आनी गोंयकारांचो फुडार सांबाळूंक गोंयकारांच्या भुरग्यांचें बरेपण चिंतूंक हें सगळें तेणें नदर मारची गोंयकारां खातीर आव्हान आसा की म्हादय न्हंय खातीर फक्त 70 न्हय किंवा अभियानच चलयना अभियानातले लोकच म्हादयच्या संवर्धनासाठी ना पेडणे तालुक्यातलो प्रत्येक नागरिक असा समजून ह्या आम्ही तुमकां निवेदन दितो की आमचो राग गोंय सरकार आणि केंद्र सरकाराचेर व्यक्त करचो ह्या रागाचं परिवर्तन असा जावचं न्हय की परवाचे दीस इफीच्या उद्घाटनाच्या वेळाचेर श्री प्रकाश जावडेकर हय आयले आणि त्यांच्यानी एक समिती स्थापन केली म्हणून आमच्या जर डोळ्याक पाणी लायला तर पाणी लावून आम्ही घेवचो ना आम्ही सरळ त्यांना इतकें सांगला की त्या दिसाचो इफीचो कार्यक्रम सुरळीत पार पाडचो म्हणून एक प्रकारचा ह्या
धाकट्या भुरग्याक जसं कसं तू ओगी राव आम्ही तुका चॉकलेट दिताय ह्या दिताय तशा प्रकारचं ह्या आमच्या दोळ्यात पाणी लावतो जो प्रकार झाला तो आम्ही खपवून घेवचो ना अशा प्रकारचा सरळ मेसेज आम्ही माननीय उपजिल्हाधिकारी साला तुम्ही गोंय सरकाराक पावया ताका समर्थन दिता आणि राजकीय आपले पोळी बसपा खातीर आपल्या फॅमिलीचे कल्याण जावपा खातीर अख्ख्या गोंयच्या आवयचो बळी दिवपाक जो आसा तो फुडें सरलेलो आसा. ह्या सगळ्याच्या विरोधात सबंद गोंयभर एक जबरदस्त आक्रोश आसा आणि त्याच पद्धतीचो आक्रोश हो आयज पेडणेकरांनी पेडणे वासियांच्या जागृत पेडणेकरांनी हांगा आयज पेडणे तालुक्यांत दाखयलेलो आसा.